आज हांव सगळ्यांचे निमित्त आसा, तशेंच मातृभुमीच्या स्वतंत्र खातीर आपलो जीव, आपले कुटुंब, आपले स्वतंत्र आणि सुख समाधान अर्पण केल्ले असंख्य स्वतंत्र सैनीक हांव कृतज्ञ आदरांजली दिता. स्वतंत्र सैनीक केल्ल्या ते त्यागाचेर कोंकणच्या नागरिकांचं उज्ज्वल भवितव्य जालां. तेन्ना स्वतंत्र ही जबाबदारी आसा हे जाणून प्रत्येक गोंयकारान गोंय सर्वोत्तम राज्य जावपाचो ध्येय साध्य करपाची आपली जबाबदारी वळखपाक जाय. नवें गोंय, विकसीत गोंय आयज गोवा देशांतल्या सगळ्यात प्रगतशील आणि उत्सव राज्यापैकी एक आसा. आमच्या राज्यांत पायाभूत सुविधा, शिक्षण आसूं, आरोग्य आसूं, पर्यटन, शेती, फिशरीज, एनिमल हजबंड्री, रोजगार आणि सामाजिक कल्याण ह्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केल्ली आसा. आयज विकास म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाचे जीवनांत सुदारप, शेतकऱ्यांक योग्य मदत मेळप, तरुणांक संधी मेळप, महिलांक आर्थीक दृश्टी स्वावलंबी करप, ज्येष्ठ नागरिकांचो सन्मान जिवितांत जगपाक संधी दिवप, हे कार्यान गोंय सरकार मोठो वांटो उखलला. भविष्य तेच आसा जे नवो कल्पना करतात, परिस्थिती प्रमाणे जगतात, बदलात, स्वताक बदलात आणि सातत्यान शिकपाक तयार आसात. तरुण पिळगेक सांगता आपल्या आवय बापायचो, जाणट्यांचो तसोच शिक्षकांचो आदर करात आणि महत्वाचे म्हटल्यार स्वताचेर आणि देशाचेर भवितव्याचेर विश्वास दवरात. समृद्ध समाजा बरोबर तो संवेदनशील समाज असपाक जाय. आरोग्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिकांक आधार, दिव्यांग व्यक्तीक मदत, आर्थीक दृष्ट्या दुर्बल घटकाक आणि गरजू कुटुंबाक कल्याण हे सरकारचे महत्वाचे प्राधान्य आसा. तसेच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्या भावनेन समाजात प्रत्येक घटकाचो सहभाग गरजेचो आसा. भावना भयणीनो, देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2047 मेरेन विकसित भारत चे एक सामर्थ्यान ध्येय देशासमोर दवरलेले आसा. आणि तसेच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी 2037 विकसित गोवा करपाचे दवरलेले आहा. भारताक विकसित राष्ट्र जावपाचे असल्यार प्रत्येक राज्याक आपलो वांटो उचलपाक जाय. गोंयचे वैशिष्ट्य, संस्कृती आणि ओळख जतन करूया आणि एक मजबूत, समृद्ध, शांततापूर्ण आणि विकसित गोवा घडोवपा खातीर एकठांय येवन काम करूया. भावनांक भयणीनो, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 81व्या वर्स आमी भूतकाळांतल्यान त्यागाची आठवण दवरूया आणि वर्तमानातली यशां मान्य करून आणि आत्मविश्वासात भवितव्याकडे वळूया. आमच्या स्वतंत्र सैनिकाची स्वप्नां फुडें व्हरया. फुडल्या पिळगेक अभिमान वाटतलो असो गोंय उबारूया. आपले तिरंगो आमकां धैर्य, प्रामाणीकपणा आणि समर्पणान काम करपाची प्रेरणा सदांच दिता रावो. जय हिंद, जय गोवा, वंदे मातरम. तुम्ही पळयतात GNH.